स्टार LIQ नंबर जे आसात ते आमकां जर डिस्कशन आयले ना जाल्यार तेजे खातीर कॉलिंग एटेन्शन घालप, 0 आवर घालप, प्रायवेट मेंबर्स रेजोल्युशन आसतात, अशें करून आमी सरकाराक सगळे मुद्दे जे आसात ते तेंच्या नदरेक हाडून दितले. पयलींचो टर्म म्हणजे भाजपाचे सरकाराचे म्हणजे कार्यकर्ते म्हणटा हांव की पयलींची 5 वर्सां आनी तेजे नंतरचे आतां लगभग 1.5 वर्स म्हळ्यार 6.5 वर्साच्या कारकिर्दी भितर जे ज्वलंत प्रश्न जे आसले गोंयच्या म्हणजे जनते फुडें जे आसा गोंयचे जनतेचे ते कितले सुटवी केले, कितपरत तांकां यश आयलें हें सगळें सविस्तर आमी तांकां फ्लोरायचा विचारतले. आमचे सिनियर राणे जे आसात राणे साहेब त्यांनी केटमायन हाज्या ड्रग्सा विशयी स्वता रेजोल्युशन आयज कॉलिंग एटेन्शन मूव केल्लें आसा. पयलीं सीएमानूय मिटींग घेतली, तुमकां 25 करोड प्लॅन वर्क आनी 3 करोड नॉन प्लॅन वर्क 28 करोड टोटल. एकूय फायल मूव हाल्ली ना. तेजे उपरांत हालीं जेन्ना 3 मेंबर्स कमिटी आसली तेन्ना PWD मिनिस्टरान आनी एक मिटींग घेतली आनी तेन्नाय म्हणलें की 25 तारखेच्या पयलीं 25 मे सगळ्यो फायली ज्यो आसात त्यो त्यांनी इंस्ट्रक्शन दिल्लें सगळ्या आपल्या कन्सर्न डिपार्टमेंटाक इंजिनियराक. आनी आतां ते तुमच्या MLAचो प्रश्न ना, तुमी फक्त प्रायोरिटी दिया, फायली सगळ्यो पावतलो आपल्या टेबलाचेर आनी एडमिनिस्ट्रेटिव्ह अप्रुवल मेळटलें. पूण आजुनूय फायल्यो आमच्यो त्यो आमदाराक विचारल्या कडेन आजून फायली फुडें गेले नात. अजून थंय वयर सकल नाचत आसात. कारण आयज एक लेटर जे डायरेक्टर झान केंद्राक बरयला त्या लेटरान तो सरासर म्हणटा की आमी स्टेक होल्डरांक कॉन्फिडन्सान घातल्या. आनी स्टेक होल्डर कोण? गव्हर्मेंटाची डिपार्टमेंट्स आनी कॉर्पोरेशन. म्हणजे गोंयांक लोक ना, जे अफेक्टेड CRZ जाल्ले तेंचे कडेन लोक सरकार उलोवपाक सोदना. जेणी कंप्लेन्स आनी ऑब्जेक्शन आनी कन्सर्न फायल केल्ली तांचे कडेन पब्लीक हियरींग सरकाराक दिसना दिवची म्हणून अलायन्स पार्टीचे जे लिडर आसा गोंयकारपणाचे व्हडले व्हडले शपथ सांगतात लोकांक. तेन्ना हें जेन्ना आतां गोंय तुमी सर्रास विकपाक काडलां तेजेर तुमी आयज सगळे चूप कित्याक आसात? सो काँग्रेस पार्टी आयज मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर हो जो आजून ओगी बसला ह्या इशूचेर आनी खंयचो तरी ऑफिसर काडटा आनी गोंय विकपाचें एक लेटर केंद्र सरकाराक धाडटात. खंयचे तरी एक गुजरातच्या लॉबीक प्लीज करपा खातीर, केंद्र सरकाराक प्लीज करपा खातीर आनी प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आनी पक्षाचे अध्यक्ष अमित शाह हेंच्या दबावा खातीर तुमी गोंयचे सर्रास हेजेर डिस्कशन जायना. एसेंब्लीक अधिकार ना की एसेंब्लीक इशूचेर डिस्कस करपाक. सो आमी मुख्यमंत्र्या कडेन मागता, कम क्लियर ऑन दीस, मेक अ स्टेटमेंट ऑन दीस. युअर सायलन्स स्पीक्स अ लॉट. यू आर अंडर प्रेशर टू सेल गोवा. ते केटमायन गावता BJPचो सेक्रेटरी बरोबर लॉ मिनिस्टर म्हणटा ड्रग्स आनी प्रॉस्टिट्यूट मायकल प्रपोर्ट करता. मायकल म्हणटा हँड इन ग्लावज पोलीस डिपार्टमेंट वाडयता आनी CM म्हणटा आपणें मिटयलें दोगांयचें. आतां हें ड्रग्स कोण करता? आनी काल सरकारांचो आमचो टुरिजम मिनिस्टर म्हणटा लोकांचो हेल्प जाय आनी पॉलिटिशियनाक हेल्प जाय ते कंट्रोल करपाक. खुद्द हेंच्यांनी पयलीं गोवोरमेंटाचे लोक आहा तेंचे कडसून कंट्रोल करून घेवपाचो. आतां सरकाराक संवय कितें जाला? आपुणूच उलयता आनी आमचें तें मिटना म्हणटा. की विरोधी पक्षाच्या आमदारांक टायम कित्याक दिवपा जाय? टायम तर तांकां कमी म्हणजे टायम जो आसा तो पुरो जाता. एसेंब्ली बेगीन जावपा जाय, काबार जावपा जाय अशें म्हणटात, अशें कोणी तरी म्हणलें अशें पेपराचेर हांवें पळयल्लें. पूण तें टोटल चुकीचें आसा. अशें आसलें जाल्यार प्रत्येक आमचे जे स्पीकर आसा जे आमचे उलोवपी जे आसता डिमांडाचेर उलयता आसतना तांकां बेल मारून कित्याक थांबोवचें पडटा. पूण आमी दुसरे सायडीन कोण तरी म्हणटाना पळयलां की तांकां टायम आनी कित्याक वाडून कित्याक मागता काय म्हूण. टायम आसल्यार खंय तांकां टायम जाय पडटा काय म्हूण. तशें ना.